चौथीचे दीस म्हळ्यार गणेश भक्तांचेच न्हू कलाकारांचेय उमेदीचो काळ। दरेकाच्या आंगातलो आविष्कार रसरसून भायर सरता। खास करून घरातल्या गणपतीच्या फुड्यात केल्ले देखावे आणि माटोळ्यो कल्पकतायेचे दर्शन घडयतात। पळोवया काय कलाविष्कार। आम्ही असत ते आता पानवाड्यात तळुले ह्या गावात आणि आम्ही असत ते तानाजी काशीनाथ गावडे हाचे घरा कडेन आणि ताणें जी माटोळी केल्या माटोळी जी आसा ती थंय एक चित्र केल्लें आसा तें म्हटल्यार बालाजी। हांगा ताणें सगळीं आयुर्वेदीक जी वस्तू मेळटात माटोळी मेळटा ती माटोळीचेर ताणें प्रयोग करून सगळें केल्लें आसा आणि ताणें सगळी माटोळी वयर बांदलेली आसा। तर ताणें म्हटलां की 300च्या वयर आपल्यान जी माटोळी ते वयर बांदलेली आसा आणि ती चडशी आयुर्वेदीक आणि आयुर्वेदीक आमकां नांवांय सांगिल्लीं आसात। एक एक हेजी नांव सांगलेलीं आसात आनी दुसरें म्हटल्यार ते कित्याक उपयोग पडटा तेंय तांच्यान सांगलें आसा। आनी ही जी माटोळी जी हाडटा ती माटोळी तो रानाक वचून हाडटा आनी पयस लागींच न्ही बाबा आपल्या गांवाकूच मेळटा अशें न्ही वा पळय तें पयस पर्यंत साग्यार पर्यंत वचून ती माटोळी घेवन येता आनी अशी बांदता। हें दाखोवपाक सोदता इतलेंच की आयुर्वेदीक खूब फळां आसात आनी ती आमी माटोळी बांदूंक शकता आनी ताजो उपयोगूय करूंक शकता आनी ताणें दाखोवन दिल्लें आसा। आमी एज अ शेतकार आमचे खातीर मोठें जें आसा तें म्हणजे भात आणि हें भात मिळपाचें काम सगळें चडशें म्हाज्या काकानूच केलां। तुम्ही पळोवपाक शकतात आणि ह्या वर्सा माटोळीक आमी जाता तितली वेगळी फळां वापरल्यात जेणे करून लोकांक ताचो इम्पॉर्टन्स कळूनी, कारण औषधी घातल्यान थोडी डेकोरेटीव घातल्या सो दॅट लोक जेन्ना पळयतले, कारण पयलू जशे जाणटे लोक आमचे औषधी कितें कितें वापरताले ते विचारून आमी त्या प्रमाणे आमी ह्या वर्सा माटोळीक थोडी फळां घातल्या। अंतीक जे पयलीं कशे लोक रांदताले लोकांनी रांदची कूड कशी आशिल्ली हें दाखोवपाचे प्रयत्न केला। कित्याक आतां अश्यो रांदची कुडी खंयच मेळना, कित्याक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जायतें कितें जाल्लें आसा आनी हांगा तर हेणी दाखोवन दिल्लें आसा की आमी पयलीं आमचे पुर्वज कशे रांदताले, कितें कितें आसतालें घरांत आनी कशें ताणें सांबाळून दवरलें आसा हें इवन दाते कशें मांडटात तें सुद्दां दाखयल्लें आहा। वयर जो आसा तो लामणदिवो आमी ताका लापया म्हणटाले तो कसो दवरताले, खंय दवरताले आनी ताजी लायट कशी पडटाली हें आमी ताणें दाखोवन दिल्लें आसा। तशेंच हांगा अशेंय दाखोवन दिल्लें रांदता कशें, शीत कशें वाळटात, कित्याचें वाळटात, कशी रांदणी कशी आशिल्ली तें दाखोवन दिल्लें आसा ताणें। कित्याक हें आतां सहजासहज पळोवपाक मेळना आनी हें पळोवपाक मेळना कित्याक डेव्हलपमेंटा नांवान खूब जालें कितें आसा, डेव्हलपमेंटा नांवान जंगल काबार जाल्ले आसा, लोक रावताले ती वस्ती डेव्हलप जाल्ली आसा आनी अशें आतां घराक कोणाचें मेळना, पळोवपाकूच मेळना। ताका लागून ताणें हें दाखोवपाचे प्रयत्न केल्लो आसा। हांगा आमी वेगवेगळी तरेची कार्विंग केल्लेली आसा, लायक फ्रेम केल्लेली आसा, हांगा शिवची दाखयलेली आसा। म्हटल्यार आमी बेजिकली पुठ्ठ्यांचे एक देवारो कसो केल्लो आसा। सो हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांगा विंडो केल्ली आसा आनी फाटली एक डिजायन केल्ली आसा एक स्क्वेरांची कशी कळ्ळें। सो आनी आमी हांगा वेगवेगळ्या डेकोरेशन कॉम्पिटिशनान भाग घेता, हरमलच्या इन गोवा चॅनलार घालता केन्ना आमी अशे, आनी बारीक सारीक इंस्टाग्रामाचेर कसले आसता FB हे आमी स्टेप्सां दाखयलेली आसा फूल पुठ्ठ्याची। आनी हांगा आमी एक बरो लूक घेवपाक जावं म्हणून आमी एक फुलांची एक हे केल्लेली आसा, अशी पीस करून आमी केल्लेली आसा। सो एक बरी स्टेप्सां दिसपा खातीर।
नागनाथ देखावा केला होता. तो नाग दाखवलेला आहे. तो डोलिंग सुद्धा त्याच्या सगळं आम्ही देखावा दाखवलेला. पेंटिंग कोणी केले? पेंटिंग सुद्धा आम्हीच केलं. भरतारीनाथ तसं आम्ही देखावा केलेला आहे. त्यामध्ये हे सध्या हरण सुद्धा त्यांना असलेलं आहे असं म्हणतात. तसं आम्ही देखावा केलेला आहे. प्रत्येक जी त्या बारीक जे आपण ते सगळे आम्ही दाखवलेले आहोत. चरपटी नाही चालीतल्या नेलेला तसं देखावा दाखवलेला. झाडा बिडा सगळे किती आधी पेंटिंग केलेला. असे त्यांचे किती आपण रुद्राक्ष सगळे आम्ही मातीचे केलेले आहे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.